केपें म्हालांतले काजूकट्टो गांवांत अजून रस्तो ना. गांवांत उदकूय सारकें येना. रस्तो नाशिल्ल्यान स्ट्रीट लायटी आसपाचो प्रश्न येना. अशा ह्या आधुनीक गोंयांत अजून रस्तो आनी हेर सुविधा नाशिल्ले काजूकट्टो गांवची नेमकी व्यथा तरी कितें? पळोवया हो खासा रिपोर्ट. गोंय मुक्तीची 60 वर्सां पुराय जाली, मात अशा ह्या गोंयांत आजून गांवांत रस्तो ना, पिवपाक सारकें उदक ना, बस ना, स्ट्रीट लायटी ना, मोबायलाची रेंज ना. अशे कितलेशेच गांव आसात. तातूंतलोच एक केपें म्हालांतलो सांगे मतदारसंघात येवपी काजूकट्टो हो गांव. ह्या तांबड्या रस्त्या मदीं 2 व्हाळ मेळटात. उदक वाडपाचे भायर भुरग्यांक शाळेत धाडपाचो हुस्को. जाणटे लोक सरकारच्या येवजणेचे पयशे हाडपाक सकाळीं वतात ते राती घरा पावतात. कोण बरो ना जालो जाल्यार तांकां चादरीत ना जाल्यार कांबळीत घालून दोतोराकडेन व्हरप. गुरवार बायलेक जाल्यार 7 म्हयने जाले काय गांवा भायर सोयऱ्यागेर व्हरून दवरपाची पाळी. ऐकात. रस्ते आता पावसाने साप्प जायना, भितर वयता पांय. बारके भुरगे इस्कोला वयता, ती उदक ना जाल्यार तांकां आमी हाडूंक वयता. उदक आसतना हुंवरां कशी येतली, आमी कोण जाल्यार वचून तांकां हाडटा. आमी पळय ते पगार 60 वर्सां पगार हाडूंक वयता. आमी वयता आनी सकाळी आमी संक भायर सरचें पडटा. सो हांव वचून हाडटा, बस मेळटा तिस्कोण बसून वचोन. मागीर येताना कांयच ना. येताना सायकल मोटर करून तिस्कोण वचून येवपाचें. मागीर आमी चलत येता. हॉस्पिटलांत बरें ना जाल्यार आमकां गोड्यामान वता, कांबळे भरून वता. कांबळी भरप, तोंड घालप आनी 2 जाणांनी खानार येवप. आमी रातचे 12 पासून वयला. म्हाका गोड्यामान फातर जाल्यार म्हाका 6 फातर जालेले. गोड्यामान कितले फावटी वयला. ते 7 म्हयन्याचेर कोणा तेंगे आवयगेर व्हरून दवरता. आनी खंय दवरता घराक. कामाधंद्या निमतान घोव घरा भायर गेल्या उपरांत रस्तो आनी हेर सुविधा नाशिल्ल्या गांवांत रावपाचें कशें काय म्हणून काजूकट्टो गांवचे बायलांचो प्रश्न. आमकां ह्या रस्त्यार वचपा येवपा बेजार त्रास जाताय. मागीर भुरग्यां बी बारकेल्यांक वचपा येवंक त्रास जाताय. आतां बायल कितें सुटपा उरलें जाल्यार एक उरलें कितें जालें जाल्यार तें 9 म्हयने जाता आनी 7 म्हयन्याचे त्रास जाता. अशें करून येवपा वचपाक त्रास जाताय आमकां. म्हणून आमकां कोण व्हरपा कोण आहा घरा कडेन दादले जाल्यार थंय गेले. मागीर आमकां कोण आहा घरा रागडे कोण ना. रानां भुरगीं आमगे बारके जाले ते कोण बारके भुरग्यांक कळटा, बारकेल्यांक कळना पळय. आमी कितें करपाचें, घोव खंय गेलो उरलो, मागीर आमी करपा कितें हिंगा ह्या रानाक कशें म्हूण भोंवपाचीं अशें कोण ना. म्हणून ते आमकां कोण एक आमदार जावं कोण आमकां एक कोण गांवांक कोणूच पळयना. ह्या रस्त्यान वचपाक कशें बरें ना जाल्यार आमी कितें करपाचें, कोण आहा फाटल्यान बरें ना जाल्यार जोर येयल्यार मागीर घरा कडेनूच. पावसा दिसांनी बाजाराक वचपाकूच मेळना. नुस्तें तर नाच, रानवटी भाजयो खावन दीस काडचे पडटात. ह्या रस्त्याचे मुळे आमकां खूब त्रास आसता. पळय आमकां आतां पळय भाजी करपाक आमकां कितें प्लेस आसा, आमगे शेत आसा, काजू आसा, कितें पिकयतलो विकत म्हळ्यार आमकां सगळें माथ्या मारून व्हरपाक त्रास जाता. जवळ जवळ आमकां पळय रस्तो आहा, रस्त्यान आमकां खूब बाजार करपाक खूब पयस आसता. आनी लास्ट आनी एक वाट आसा आमकां हांगच्यान काजूकट्टार ती कावर पिल्लो पंचायती कडेन आमकां शाळेडेन वचपाक पडटा. ते आमी सकाळचे 5 उठून कितें च्या कितें घेता 5 आनी टॉर्च घेता आनी एक वाटेन वयता मदली. कमीत कमी तुम्हाला 7 किलोमिटर आसा. आनी सामकें वयताना आमकां सामकें देंवणची. अशें आमगे बायलो कितल्यो निसरून पडला. लास्ट हांव जेवण आसतना आमी आमगे मोगी कितें वयल्लें आमी तिवूय खसोवंक पडटा. एग्रीकल्चर आमकां सबसिडी काय मेळटा. मागीर आमकां मेन उद्देश ह्या रस्त्या लागून हे त्रास जाता. आनी आमी सकाळीं हांगच्यान 5 वयता थिंगा 7:30 7 दिसां बस सुट्टा. ते बसीक केपें वयता आमी. आनी चडांत चड सगळीं काम आमी केपें महाबळेश्वर आसता सगळ्यो केप्यां. महाबळेश्वर सकयल हें म्हणल्यार एग्रीकल्चर ससाट आमकां कावऱ्या आनी पंचायत आमकां पिल्ला. पंचायती कितें आमकां एक सर्टिफिकेट कितें हाडटल्यार एक तलाटी मेळटालो आमकां 2-3 फावटी पडटा. जाल्यार एक दीस वयता आमगेलो. मेन म्हळ्यार रोडाची प्रॉब्लम आसा. आनी सेकेंड थिंग म्हळ्यार एक उदकाचेय मातशें प्रॉब्लम लागता. उदकान लायन आसा पण ती कितें आसता हांगा टाकी बी सारकी मेंटेन ना सारकी, तें एक प्रॉब्लम आसा. आनी मेन म्हळ्यार आमकां येवपा वचपाक वाट ना. सो आमी एक्चुअली गव्हर्मेंटानी तेच मागणी करता की आमकां एक रोड बरे भशेन करून दी. शाळेक वताना एकदां कमरभर उदकांतल्यान आमी वतात. सरकारान आमच्या गांवचो रस्तो करून दिवचो म्हणून ह्या भुरग्यांची मागणी. आमकां व्हळान
कोणा वयल्यान कमरभर उदक येता हांव एक भुरगो म्हूण विनंती करता गव्हर्मेंटा कडेन की आमगे रस्तो जावचो म्हूण. तर ही असली काजूकट्टो गांवाची व्यथा. गांवच्या रस्त्या खातीर कांय दिसा फाटीं काजूकट्टो गांवाचे लोक पणजे आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ले. एके वाटेन गोंयांत 4 पदरी 6 पदरी राष्ट्रीय महामार्ग आनी पूल उबे जाल्यात. शहरांतल्या भुरग्यांक हार्डवर्क करपाक बालरथ सारक्यो सुविधा आसात, मात दुसरे वाटेन हेच गोंयांतले काजूकट्टो सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांक स्वच्छ जिणे खातीर आनी भुरग्यांक शिकपा खातीर हे अशे घश्टे काडचे पडटात. आमी आधुनिकतेच्या बडावे मारपाक शकतात काय? हांव आसा काजूकट्टो केपें ह्या गांवांक आनी तुमी आयकलेंच आसतलें काजूकट्टो म्हणटकीर काल पयर एक धरणां प्रदर्शन जालें पणजे आनी हे काजूकट्टे गांवांतले लोक थंय धरणां घेवन बसले. तें मुख्य कारण म्हणल्यार हांगचो जो तेंचे गांवाक जो रस्तो आसा 4 किलोमिटर जो मुख्य रस्त्या वयल्यान तेंचे गांवा पर्यंत येता तो रस्तो एकदम बिकट परिस्थितीन आसा आनी तेंची डिमांड आसा की तो रस्तो जाता तितले बेगीन करचो. जेन्ना हांव ह्या गांवाक मुख्य रस्त्या वयल्यान भितर सरलो म्हाका ते गांवाचे ते रस्तो आसा तेजे एक्सपिरियन्स कळ्ळो. कारण तो रस्तो एकदम बिकट परिस्थितीन आसा आनी सपोज एक सादी एक 2 व्हिलर घेवन येतलो जाल्यार पूर्णपणे टायर मुंगरोन भितर वयता तशें स्लीप जाता. 2 वेळा पडपाचो चुकलो ह्या रस्त्यार येता आसतना. जर तुमी चिंत्तात हे रस्त्याक लागून हे गांवचे हाल कशे जाता आसता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.